मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. परवरच्या आमदारान चवथी आदी रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचे दिल्ले आश्वासन. अजून हे खड्डे पडूंक ना जाग्यार. परवरी सर्व्हिस रस्त्यार थळाव्या कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसातले कदेल हाडून रिगयले फोणकुलात. आता लोकांचे पाशियस जाला पिट्यार. फोण्या मडकय रस्त्यार कदंबा बस गटारात पडली अडकून. पुराय रस्तो वरांची वरां उरलो बंद. येरादारी करप्यांक सोंसचे पडले बरेच त्रास. गोंयांत पावस चालूच आशिल्ल्यान 4 सप्टेंबर मेरेन राज्याक दिला येल्लो अलर्ट. ह्या काळात पडटलो उटंगराचो पावस. IMDचो अदमास. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. परवरच्या आमदारान चवथी आदी रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचे आश्वासन दिले. आयज चवथीचो 3रो दीस. तरी अजून हे खड्डे जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान परवरी सर्व्हिस रस्त्यार थळाव्या कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसातले कदेल हाडून फोणकुलात रिगयला. खंयच्या चवथी आदी रस्ते जाग्यार घालतले वेळच सांगतलो. पळयात साहिल नायकाचो रिपोर्ट. आता हांव आसा सध्या परवरी पुलीस स्टेशना कडेन जे अटल सेतूकडेची एंट्री आसा. हांव थंयसर त्या डायवर्जनाचेर आसा. सो फाटीं आमच्या CMान अश्युरन्स दिल्ले, स्टेटमेंट दिल्ले की हे परवरी रस्त्याचेर जे जितले खड्डे पडले, पॉट होल्स पडल्या, हे सगळे 2 दिसां भितर सारखे करून दितलो म्हणून. त्या कारणान चवथीचे बोवाळ आसा. सो चवथीच्या बोवाळाक लागून काय लोकांक येरादारीक त्रास जावंक जायना म्हणून हो स्टेटमेंट दिल्लो की हे 2 दिसां भितर करून दितले. आता चवथीचो हो 3रो दीस. पूण आता तुम्ही हांगासरली हालत पळोवंक शकता की हांगासर लोक कशे हे जावन गेले ते. आता थोडे हांगा स्थानीक जे लोक आसा तेंच्यांनी लोकांच्या गाडयांक काय हार्म जावंक जायना. आता लोकांचे तुम्ही ते खड्डे पळोवंक शकता कितले डीप आसा ते. लोकांचे बंपर झोडून वयतात, गाडयोंक डेंट पडटा. सो हे सगळें जावंक जायना म्हणून हांगासरल्या भुरग्यांनी आपली ऑफिसांतली खुर्ची काडल्या मोडलेली आनी ती व्हरून लोकांक त्रास जावंक येना म्हणून मदीं दवरल्या. जो खड्डो पडला थंयसर दवरल्या ताकी लोक सायडीच्यान येवटेन ताका ते उरकाक ते होल आसा ताका डॉज करून सायडीच्यान येवपाक. सो हे तुमी फाटल्यान हे म्हाजे विज्युअल्स पळोवंक शकता हे कितें जालां ते. आनी CMाक हांव परत विचारूंक शकता ही चवथ येवन आतां 3 दीस जाले पूण हे खड्डे आसा तशेंच आसा. हे केन्ना जातले, हे केन्ना सारके जातले. सरकारान गोंयचे खड्डेमय रस्ते पुरोवपाचे उतर दिल्ले. गोंयांत ह्याच फोणकुलांनी पडून कितलेशेच अपघात जाल्यात. जाल्यार कितल्याशाच जाणांचो जीव लेगीत गेला. चवथीक म्हणून सांगून 4 चवथ जावन गेल्यो. हो सरकार केन्ना तरी हे रस्ते जाग्यार घालतलो काय फक्त नावापुरतीच आश्वासना? गोवा 365 खातीर साहिल नायक, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. घेऊ एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोण्या मडकय रस्त्यार कदंबा बस गटारात अडकून पडली. ही बस पणजी वताली. पुराय रस्तो वरांची वरां बंद उरलो. येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. फोण्या सावन पणजे वचपी कदंबा बस मडकय रस्त्यात गटारात अडकली. हे घडणुके उपरांत 3-4 वरांक लागून रस्तो पुराय बंद उरलो. गाडयांची वरांची वरां रांको लागिल्ल्यो. येरादारीत बरीच आडमेळी आयल्यो. रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान असल्यो घडणुको जातात अशें थळाव्यांनी सांगलें. आज सकाळी हांगा महालक्ष्मी कदंबा रिवर्स घेता आसतना गटारान गेली. मेन प्रॉब्लेम कितें जाला आमच्या हांगा की आमी हांगा डेव्हलपमेंटाच्या नांवार डांबर घालीत गेल्या पूण बाबा रोडाच्या सायडीन गटारांचेर लादयो जाय जावं आनी कितें रोड खंय वाडोवपा जाय हाचेर आमी मात्तूय विचार करूना. होच रस्तो हांव गोवा घालीत आशिल्लो 1.5 वर्स आमी हांगा धुंदान काडलेलो. इलेक्ट्रिसिटीचें काम चालू आशिल्लें अंडरग्रावंड केबलिंग आनी आमचे माननीय वीज मंत्री सुदीनबाब लोळकार तांच्यांनी ह्या रस्त्याचें डांबरीकरणाचें काम हांगासरल्यानूच सुरू केलें रावणाच्या देवळा कडल्यान. पूण इतली वायट गजाल की त्या कॉन्ट्रॅक्टरांकूय पडलेलें ना, इंजिनियरांकूय पडलेलें ना, मंत्र्यांकूय पडलेलें ना, ताच्या समर्थकांकूय पडलेलें ना. डांबर घालपर घातला. हांगा येता लादयो आसा आमचे सायडीन त्या लादयांचेर डांबर घालून उडयला. तुमी आतां इथे गाडी दवरल्या ते पळयत जाल्यार त्यो सगळ्यो लादयो आसा थंय. त्या लादयांचेर डांबर हाडून घातला आनी त्यो लादयो आतां भितरल्यान चॉकअप जाल्ल्या कारणान हांगा एक क्रॉस ड्रेन आसा थंय सगळी माती भरल्या आनी उदक सगळें वयल्यातल्यान व्हांवपाक लागलां. हे सगळें आतां गटारांतल्यान उदक आमच्या रवानाथाच्या देवळा कडल्यान व्हांवून
परत त्या सायडीच्यान खळयेन पडटा केन्ना केन्ना ते रस्त्यार सुद्दां वयर येता चड पावस पडप मोठो पडत जाल्यार ते वयर येता त्यो लागयो काडपाक मेळना असलें आमगेलें डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या डेव्हलपमेंटाक कांयच प्लॅनिंग ना गाडी ब्रेक झाली बंद पडली त्यांना कॉल घेऊ असं कोणी त्याचा ब्रेक बसतो अडकवलो विवासा घेतात त्यांनी तो ब्रेक गटारा काढायला सुमार तो भितर गेला गटारा भितर गेले कोणा काय जावं नाही काय झालं गाडी वस्ती आम्ही सोडली लोक गाडी लोक असले गाडीच्या 5 लोक त्यांनी सगळं काढले गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. कवळेच्या सरस्वती शाळेमुखार आशिल्ल्या गटाराची राखणी वणत कोसळ्ळी. हाका लागून कुशीक आशिल्ल्या घराचे वणटीचे लेगीत लुकसाण जाले. WRD मंत्र्यान बेगोबेग हातून लक्ष घालपाची मागणी नेट धरता. पळयात. हय भरपूर पावस पडलो न्हू आनी ते घराक घर बेगीनच ते घर घराची धड कोसळ्ळा धड कोसळ्ळी. आमची WRD जो शैलेश नायक आसा ताकाय धाडले आनी मॅडम जे कल्पना आसा तिकाय धाडलेले आनी तसोच आमचो सेक्रेटरी मयूर नायक पंचायतीचो ताणें डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर सगळे फोटो अपलोड केलेले आनी इवन डेप्युटी कलेक्टराक तांकां सुद्दां कॉन्टॅक्ट करून तेणी हांवें कॉन्टॅक्ट केलो तांकां आनी इमिजिएट आज आमची ती डिझास्टराची टीम आनी आमचो येई आनी तांचो स्टाफ WRD ते हांगसर पावल्ले आसा JCB घेवन आतां आमी हे हांगसर सगळें पडलें पडलें काडपाक पळयता. तशेंच WRD कडेन हांव मागता की हांवें लास्ट टायम रेजोल्युशन घातलेलें की हो पूल दोन्ही नालाचे दोन्ही पार्ट आसा ते बांदून काडचे सो तें काम मातशें ऑन प्रायोरिटी बेगीन घेवचें कारण हें जें घर आसा पळय न्ही तें सारकें ताका सामकें मार बसलेलो आसा हांगा तें सामकें डेंजर पोजिशनान आसा ताच्या दुरीक मोडला न्ही भितरल्यान ताका मार बसला सो इमिजिएट हें मातशें काम हांव मागता आमचे WRD मिनिस्टरा कडेन सुद्दां सुभाष शिरोडकर तशेंच आमच्या CMा कडेन मागता की तेणी मातशें बेगीन फॉलोअप घेवचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. परतून घेऊया व्यावसायिक विसो. गोंयांत पावस चालूच आशिल्ल्यान IMDन 4 सप्टेंबर मेरेन राज्याक येल्लो अलर्ट दिला. ह्या काळात उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास आसा. राज्यांत खर वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. देखून जतनाय घेवची IMDचो सल्लो. तापमानात उणाव जावचो ना. चढावात आणि उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. गोंयांत उटंगराचो पावस 4 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट सक्रिय. शुक्रारा घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट. शेनवारा पावसाचो अदमास. खर वारे घोळपाचो अदमास. जतनाय घेवपाचो सल्लो. तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.